मांगोरेल वास्कोत कोविड दुयेंती वाडपाक लागिल्ले तेन्ना मुरगांवचो आमदार राज्याचो मंत्री मिलिंद नायक सोडून लोकां सयत थळावे हेर आमदार आनी नगरसेवकांनी वास्को लॉकडावन करपाची मागणी करताले. मात गोंय सरकारान लोकांची मागणी मान्य करूंक नाशिल्ल्यान आयज मुरगांवांतल्या तरणाट्यांकूय कोविड दुयेंतान मरण येवपाक लागलां. देखून ह्या प्रकाराक गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री, भलायकी खात्याचो मंत्री आनी नगर उदरगत मंत्री मिलिंद नायक जबाबदार आसात. ह्या तिगूय मंत्र्यांचेर FIR नोंद करून ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करची अशी कागाळ मुरगांव ब्लॉक काँग्रेसीन वास्को पुलिशेन केल्या. एक कंप्लेंट फायल केलेली आसा आनी कंप्लेंट अशी मेन्शन केली आसा आमी PI ही कंप्लेंट अगेन्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा श्री विश्वजीत राणे, MLA ऑफ मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी श्री मिलिंद नायक फॉर कमिटिंग एन ऑफेन्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. ह्या कायद्या प्रमाणे आमी कंप्लेंट फायल केलेली आसा, लिगली कंप्लेंट फायल केलेली आसा. आनी हेज्या फाटल्यान कारण फक्त इतलेंच आसा की आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आख्खे गोंयभर जी आयज कोरोना व्हायरसाची जी बिमारी आसा, महाबिमारी ती वाडत आसा. आयज ऑलमोस्ट 5,000च्या वयर फिगर पावलेलो आसा. जे पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळे, थोडे क्युअर जाले. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 36 डेथ्स जाली. भितरली म्हाका दिसता वास्कोनसूनूच आमचे मुर्मुगांव तालुक्यांतसूनूच अरावंड 22 सुमार आसा. सो आयज जेन्ना फर्स्ट डिटेक्ट जाल्लेली मांगरान तेन्ना आमी सगळ्यांनी मागलेले लॉकडावन मागलेले, आख्खे वास्कोकारांनी लॉकडावन मागलेले. बट तेन्ना लॉकडावन दिवना. स्वता चीफ मिनिस्टर तेन्ना मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान येयलो, मिटींग घेतली आमदारा बरोबर, सगळे कावन्सिलर बरोबर. आनी तेन्ना सो तेंच्यांनी सगळ्यांनी डिमांड केलेले की लॉकडावन करचें म्हणून. कावन्सील जावं, चेअरपर्सन जावं, सरपंच जावं, बाकीचे आमदार सगळ्यांनी एकूच आमदाराक सोडलेले. आनी तुमकां अजुनूय खबर आसतलें मिलिंद नायकाचो स्टेटमेंट आसा की बाबा जे डिसिजन आपले कितें आसा ते आपल्यान CMाक कन्वे केल्लेले आसा आनी जे डिसिजन घेतलो तो CM घेतलो म्हणून. बट CMान तेन्ना ते डिसिजन घेवना सांजचे लॉकडावन करपाचे. 2 दिसां उपरांत सर कोरोना आनी तेजे उपरांत लॉकडावन म्हणटा ते वास्को जावना. आयज जर जबाबदार कोण आसा इतले जे आयज मुर्मुगांव तालुक्यान जे आयज लोकांचो जीव गेल्लो आसा तेज्या फाटल्यान जर जबाबदार कोण आसा जाल्यार हे लोक जबाबदार आसा. आनी हेज्या फाटल्यान हेजे भितर डिटेल आमी मेन्शन केलेले आसा. फकत एक मनशाचो बिझनस सेफ करपाक लागून, बिझनस प्रोटेक्ट करपाक लागून, कित्याक तेजे शिपमेंट चलताले तेज्या लागून हो लॉकडावन जावना म्हणून. हेज्या भितर जर CMाकूय फायदो आसलेलो आनी कोणाक फायदो आसलेलो आमकां खबर ना भितर. तेज्या लागून हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावचें, FIR फायल जावची आनी टोटल डिटेल हेंच्यांनी भितर इन्वेस्टिगेशन करपाचें. कित्याक बाबा आमी मेन्शन केल्लेलें आसा MN कन्स्ट्रक्शनच्या नांवान थंयसर भितर स्टुडोरींग चालू आसलेले, बाकीची फॉर्मेलिटी चालू आसलेले, बाकीचे सगळे काम थंयसर बिझनस चलतालो. सो हेज्या लागून आमी आयज कंप्लेंट केलेली आनी हेजेर थरड इन्वेस्टिगेशन जावं कित्याक लागून लॉकडावन जावनासलें. आनी हेज्या लागून जे आयज मरण जाल्लें आसा, आयज तुमकां सगळ्यांक खबर एक धाकटेशें चेडूं जे 14 वर्साचे आयज ते सुद्दां आयज तेजो जीव गेल्लो आसा. हेज्या फाटल्यान जबाबदार कोण, रिस्पॉन्सिबल कोण. कित्याक तेन्ना आमी सगळ्यांनी डिमांड केलें की बाबा बॉर्डरी सील करा, ओपन करनाका जाल्यार बॉर्डरी ओपन जाली, रेल्वे येवं नाका, स्टॉप करा. आमी तेन्ना डिमांड केली तेन्ना रेल्वेय येवपाक लागली सगळी गोंयान. सो अशी परिस्थिती आसलेली. आनी सो हेज्या फाटल्यान जर जबाबदार आसा जाल्यार हो टोटल गव्हर्मेंट आसा. हेंचेर FIR लॉन्च जावपाची गरज आसा आनी FIR लॉन्च जावन हेजेर बाकीचे डिटेल इन्वेस्टिगेशन जावचें हे आमी डिमांड केल्लेलें आसा.